नित्यदाराचे मायेक नोवेन. जमातेचे गीत. उबी रावया. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासोन विनंती कर. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासोन विनंती कर. दिंबी घालया. भोव भाग्यवंती आनी खताविणांक वारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो भरवसो. जाप. आज आमी हांगा तुका मेळोंक म्हणून आयल्या. तुवें आमकां देवातावन जोड दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. नित्यदाराचे माये, आमी तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्या आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरले सर आमी करतल्या म्हूण तुका बासयता. नित्यदाराचे माये, तुका देवा लागीं आशिल्ले विशेष सळावळीन हे उपकार ताचे कडचे तूं आमकां जोड दी. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक घटाय. जेजू क्रिस्तचो संपूर्ण मोग, एक भगेवन मोर आनी हाचे वरवीं तुजे संगाता आनी तुज्या पुता सांगाता सस्नचें जिवीत जियेशें कर. नित्यदाराचे माये, आमचे पासून देवा लागीं विनंती कर. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवयच्या मरियेच्या एका उतराक मान दिवन उदाक आशिल्लें तें दाकासोऱ्यान बदल्लें. आतां हांगा आमी तेच तुजे आवयक नित्यदाराचे मायेक मान करूंक म्हूण सांगाता जमल्या. हे तुजे परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परात्ता. ये नित्यदाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारता. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मरतल्यांची बचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळाय आमच्या तोंडार आसतलें. बोवकन ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार ते आमच्या वंटाचेर खेळटलें. तुजें नांव जावन आसा विशेष पातयेणी आनी बोळ. ये नित्यदाराचे माये, हर एका आमच्या उल्याक आमकां तूं पाव. खाली तुजें नांव सान मात आमी तद्दशी जावचें ना. बगार आमची दिसपडटी जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्या आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हूण परगडतल्या. संवसारीक गरजां खातीर मागणें. ये नित्यदाराचे माये, अदीक व्हरते पातयेणेन आमी तुजे मुखार दिंबी घालता. आमच्या दिसपडट्या जिणेच्या गरजांनी आमी तुजो आदार मागता. विघ्नां, कश्ट, खंत आनी दूख केदाळाय आमच्या मतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदेस्पर करतात. आमचें नशीब केदाळाय आमकां संकश्टाक व्हरून पायता आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येसो करता. हर एक कडेन आमकां मेळटा खुरीस मात्र आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निराश भोगता. हे मोगाळी माये, आमचेर दया दवर. आमच्या गरजांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय. पूण आनीकी थोडो तेंप कश्ट सोंसी जाय म्हणून देवाची खुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणिकायेन सोंसची कृपा मात तूं आमकां देवा कडची जोड दी म्हूण आमी तुजे कडेन परात्ता. हे उपकार आमी तुजे कडेन मागता. न्ही पातयेवन आमच्या पुण्याचेर, बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर. ही मोगाळी माये. पातक्यांच्या परतवण्या पासत मागणें. ये मरिये, नित्यदाराचे माये, मरणांतल्या एका आत्म्याचें मोल कितें म्हूण तूं बरेंकान जाणाय. प्रत्येक आत्मो तुज्या पुताच्या अमोलीक रक्तान चडयल्लो जावन आसा. तर पातक्यांचे परतवण्या पासत आमी तुजे कडेन विचारचें तूं इन्कार करची नाय. ये काकुळतीचे माये, तूं जावन आसाय पातक्यांचो आसरो आनी तुका दिल्या पदवी कितल्याच मारेकार पातक्याक तरी देवा थंय फाटी हाडची. तर माये, म्हज्या वळखीच्या पातक्याच्या कुमकेक ये. कितलेशा पातक्यांक तांच्या इश्टांचे मागणे आयकून तुवें देवा थंय फाटी हाडलाय. तर आमचेय मागणें तूं काणगे. ह्या पातक्यांनी आपले पातक रडाशें कर. ये मरिये, ये नित्यदाराचे माये,
तूं पातक्यांची शेकाय आनी आसरो जावन आसाय म्हण दाखय. तुजेर हांव बरोवसून वचोन मागतां ते आत्मे बचाव कर. आमेन. उबी रावून गीत गावया. मोरये तुज्या रूपण्यातावन दुखे स्वादीक दोळ्यांनी पळय नित्या धारा माये सर पडल्या हांव पांया लागीं. वेंगेन तुज्या बाळोक तुजो आरमसर सुख दुखासो केदो समतोस दुख तें केदें माये तुकास मात कळचें. विश्वास उसारचे मागणे. आमी आतां सांगाता आमचे माये तें आमचो भावार्थ उसारया. ये नित्यदाराचे माये, तूं ग्रेस्त आनी उदार जावन आसाय. देव आमकां दिता ती सर देणी तूं आमकां वांटयत आसाय. तूं आमचो पातक्यांचो बरवसो आनी सल्वसांव जावन आसाय. पळय तर हे मोगाळी माये, आमी तुजे लागीं परतता. जेजू तुजे वेंगेंत आसा आनी आमी तुजे भुरगीं जावन आसता. आमकांय तुजे वेंगेंत घे आनी आमकां सर वायटांतली राख. तूं आमची जतन घेशी जाल्यार आमकां कसलेंच भंय आसचें ना, कित्याक क्रिस्तांतावन तूं आमकां पातकाचें बोगसाणें जोड दिताय. क्रिस्त सांगाता तुजें बोळ विशेश जावन आसा. सगळे हेमकोण सांगाता मेळ्ळ्यारी ताच्या मुखार तुजी सकत विशेश जावन आसा. आमी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता, आमच्या भावा आनी आमच्या मनसुबदारा मुखार वेताना तूं आमच्या सांगाता आसाय. आमचें एकच भंय जावन आसा. ताळणाच्या वेळार आमी तुका उलो मारिनासतना आमचो आत्मो होगडावचे रिस्केर पडता कोण ना म्हूण. देखून ह्या निर्भागपणांतले आमकां राग म्हूण आमी तुजे कडेन परतता. देवा कडचें बोगसाणें तूं आमकां जोड दी. जेजूचो खरो मोग शेवट पर्यंत तिरासन आनी सदांच तुका उलो मारची कृपा आमकां मेळाशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ये नित्यदाराचे माये. उबी रावून आतां आमी सर्व सांगाता मेळोन मोरयेची स्तुती करया आनी आमकांच तिजे ससायेक ओपून दिवया. नमान मोरये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसावण्याक आमी फावो जावचे खातीर. मागया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे मायेक मोरयेक सदांच आमकां कुमोग करूंक तयार आसची आमची माय करून तुवें दिलाय. तिच्या सर्यांच्या रुपण्याक मान करून तिचो आवय सारको आदार परतल्यांक आमकां तिचे सरवणेचो फळ सदांकाळ लाभासो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पिडेस्तांक आशिर्वाद. ये सोम्या, कुडीचे पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सोवें आसूं आमकां राखूं, आमचे भितर आसूं आमकां सांबाळूंक, आमच्या मुखल्यान आसूं आमकां वाट दाखोवंक, आमच्या फाटल्यान आसूं आमची जतन करूंक, आमचे वयर आसूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भाग्यवान क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.